म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तो आसा, तो आसतलो, तो सदांच आसा आनी ताचे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा हें आमकां कळीत केलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचो विस्वास ताचेर आसूंक जाय आनी विस्वास आसत तर सगल्याक तो आजीर आसा. न्हयच आदी जेन्ना तो जेरुसलेमाक आसलेलो आनी त्या लोकांनी ताका तेन्ना अणभवलेलो, पूण तो आतां सगळे जाग्यांचेर आसा आनी सगळे मदें आसा. तर हो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोवंक आमी ताका चिटकोन रावया. तेन्नाच की आमकां ती वीस्त येतली भावार्थाची, ताका पळोवन, ताका अणभवून, ताचे सारकी आमी अदीक जावन ताचेच बरोबर सगळें करूंक आमकां कृपा मेळटली. तर ह्या वेळार आमच्या हात उलटेन दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी एकवटून रावया. सुस्कार घेता तेन्ना कुडींत, मनांत, आत्म्यांत पांयांची बोटां आसा थिंचोतल्यान तकले मेरेन आमी बरोवन येता. आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें उफेता. ते सगळे जेजू सगळें ताच्या नांवान भायर काडया आनी ताचे धरून ह्या भावार्थान तो आमकां सुटका दिता आनी आमकां स्वतंत्र करता आनी ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक परजळोवंक लागता. ह्या भावार्थान बरवाशान ताच्या मोगान आमी अदीक बरोवन आयचो दीस सारया.